नमस्कार. कुमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळी सगळ्या तुमकां येवकार. हांव सुशांत कुंकळकरान सांगाती गौरांग प्रभू वर्तनेकार तुमचे मुखार घेतले ते खबऱ्यो. आनीक सगळ्याक काल आमी ह्याच कार्यावळीत एक गंभीर अशा प्रश्ना कडेन लक्ष वेधिल्ल्यान ते म्हणजे रस्त्यार जावपी अपघात. आनी जे अपघात कित्याक लागून जाल्यात की जे कोण वाहन चलयतात तांच्या चुकाक लागून हे अपघात जातात आनी ताका लागून लोक मरतात. ही काल आमचे जे सालजोरा जी घडणूक जाली ताचे हाच्या वयल्यान ती जावन 24 वरां पासून जावचे आसात. त्याच दिसा कालच राती मांडवी पुलाचेर जे जेट पॅचर वापरून जे फोंड पडिल्ले ते पुरोवपी ताज्या गाडयेक आनी एकल्या हाणें आमच्या सोरपिल्ल्या अवस्थेंत आशिल्ल्या एक ड्रायव्हरान धक्को मारून ते 3 जाण कामगार जखमी जाले. तातूंतलो एकलो कामगार मेला आनी आतां 2 जाण सामके गंभीर अवस्थेंत आसात. सो एकूणच हे समस्ये कडेन आतां सामकें गंभीरपणान लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें दिसता. कारण हे अपघात जातात ते आतां पयलीं म्हणटाले की कितें ते आमचे रस्ते सारके ना ते ना ताका लागून अपघात जाता. पूण हे कालचे जे दोनूय अपघात जाल्यात ते फकत वाहन चलोवपी हाजे चुकेक लागून जाले आनी तेय बी इरॅशनल टायप गाडी चलयल्ल्यान हे अपघात जाल्ले. दोनूय अपघातां भितर साम्य एक वो हांगा तोय रस्त्यार काम करतालो ताणें सायडी पार्क केली ताका फाटल्यातल्यान नाल्डोन ठोकली आनी ताजे नंतर ताजो मृत्यू जालो. थंय पळयलें जाल्यार तशेंच ते आपले तुजे पोर्टल्स आसा ते पळयताले तांकांय थंय. आनी एक कितें आसा की जेन्ना अशीं कामां चलतात तेन्ना जे कोण आमच्या रस्त्याचेर आसता आनी एक कमीत कमी सायनबोर्ड मारपाक जाय किंवा कमीत कमी 100-150 मिटराचेर बॅरिकेड्स हे घालून दवरपाक जाय. हे दोनूय गजालीक भितर हे कांयच जालें ना. बरोबर. सो हाजे खातीर वाहन चालक जितले दोशी तितले हे जे कोण तांकां कामाक लायल्यात तांचे खरें तर जे कोण एक्सटेंड केल्यात तांचे केस जातलीच. पूण हांकां जेन्ना कामाक लायला तेन्ना जे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक जाय आशिल्ले घेतले ना म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टर किंवा जे कन्सर्न खाते आसा तांचेर कारवाय जावपाक ना. एकदम बरोबर. तांकां ते करपाक जाय. मेजर्स म्हणटा सेफ्टी मेजर्स म्हणटा ते सुद्दां पयलीं घेवपाक जाय. तूं एक तर रातचें करतालो तूं ते रेडियमाचें कितें बोर्ड बिल्ड लावन तो रस्तो तुका आडावन दवरता तूं सांग तशें बॅरिकेड घाल. आनी कारण रातचें आशिल्ले कारणान थंय रेडियम लायला म्हणजे मुखाले गाडयेक दिसता की हांगा ताजेर ग्लो जाता तें रातचें. दिसाचें म्हणटा थंय पयलीं एक तुवें जर हें लायलो वर्क इज गोईंग ऑन गो स्लो कितें तरी तें लावपाक जाय. हें सामकें लायनात आनी हाका लागून अशें चड घडटा. म्हणजे हें लायिल्ले जाल्यार एक वेळ ते वाचता आशिल्ले. सो हे आतां हें करता आसतना हाजे कडेन पळयता आसतना सरकारान एक ओवरऑल म्हणजे एक दृश्टीकोन बाळगून ह्यो गजाली दोनूय गजालीक भितर हे अपघात टाळूं येताले इजिली. बरोबर. पूण ते जे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक जाय ते घेवूंक नात म्हणून हे जाल्यात. हे हाजेर जर कोणाकूय सामकें जर जाग्यार येवपाक जाय जाल्यार कोर्टान हे असले विशय सुमोटो घेवन अशें जे कोण लॅथर्जिकल हें करतात तांकां जाग्यार हाडपाक जाय. अशी ही म्हजे कोतान आमचीच न्ही सगळे गोंयच्या लोकांची मागणी आसतली. गौरव आनी एक सद्याक मोठो विशय आसता तो म्हणजे नेहरू स्टेडियमाचेर नेहरू स्टेडियम न्ही आमचे मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाचेर जे तो स्टेडियम आसा तो 4 दिसां खातीर एक लग्नाच्या समारंभा दिवपा खातीर ठरयला आनी ताका लागून ते 4-5 दीस थंय खेळ जावचे ना आनी हाका लागून एक नवो वादाचो विशय तयार जाल्लो आसा. पयलीं म्हणजे असले जे आतां ही मागणी खूब सगळे कडल्यान येता. प्रत्येक कडल्यान जंय स्टेडियम आसा स्पेशली बॅडमिंटन कोर्ट जंय आसता थंयच्यान ते लोक हें करतात. आतां फॉर एग्जाम्पल केप्यां थंय मतमोजणी हें करताले जावं ते CRPF हाडून दवरताले. सो थंयच्यांनी प्रत्येकदां जो खेळपी आपण प्रॅक्टीस करपाक येता जावं खेळपाक येता ते म्हणटात की तूं करची न्ही कारण तो वुडन आसता. वुडनाचेर तुवें दुसरें हें वापरलें बूट वापरलें जावं कितें ताजेर पडलें जाल्यार तो पेडेड जाता आनी मागीर तूं ग्रीप वता आनी तो एकदां गव्हर्मेंट एकदां पिड्यार जाता मागीर तें बेगीन सारकें जावपाना. सो हो एक ग्रावंड स्पेशली बांदल्यात आमगे खेळगड्यांक खेळपाक जावं कोणाक प्रॅक्टीस करपाक तांचे खातीर. आनी तातूंत भितर तुमी अशे लग्नाचे प्रोग्राम आनी लग्नाचे प्रोग्राम मंत्र्याचे वाडदिवस जातात जाले माजी मंत्र्याचो वाडदिवस आसा. हय. सो हे अशें दिवप न्ही तांणी आनी तांकां लागून आमचे कडेन भरपूर हॉली आसात करतले जाल्यार ते हॉलाक करचे. आतां लग्नाच्या हातूंत भितर ते फूड आयटम येतले आनी ते फूड आयटम जर ते हाजेर फ्लोरार पडले जाल्यार परत तो फ्लोर पिड्यार जातलो. आनी 3 दीस म्हणटकीर 3 दीस खेळगड्याक प्रॅक्टीस करपाक पयलीं म्हणल्यार 3 काय 4 दीस ते
प्रॅक्टीस करपाक मेळपाना. सो तांची एकदम हें आसा की वो अशी दिवची न्ही, तुमी बाकी कडेन खंय करता ते करात, बाकी प्रायवेट हॉलांनी करात, अशी तांची मागणी आसा की आमकां हो खेळ बांदपाक दिला एक. आनी एकदां कितें आसा, इंडोर खेळ आसा तो आउटडोर खेळपाक जायना. सो तांकां त्या जवळ कोर्टूय मेळपाना. इंडोराक तूं आमी बॅडमिंटनाचेच एग्जाम्पल घेवया जाल्यार इंडोराक वेगळी शटलकॉक आसतात, आउटडोराक वेगळी शटलकॉक आसतात, ती प्लास्टिकाची आसतात आनी फेदराची आसतात. सो ती गेम तुगेली मॅच जायना दोनी कडेन खेळपाक गेले जाल्यार. सो हो एक तांचो कन्सर्न आशिल्लो. देन म्हणजे खेळटले खंय, आनी थंय आतां नावेली जर स्टेडियमार पळयलो जाल्यार कंटिन्युअस प्लेयर येवन प्रॅक्टीस करतात. कारण एकूच बरो स्टेडियम आसा, इंडोर स्टेडियम म्हणटा. इंडोर स्टेडियम जर खेळपा सारको लायकीत जर आसा जाल्यार एकूच आमचो नावेलीचो आसा. हो मातसो चड बरो आसा. तेच म्हणटा सगळे हे आशिल्लो स्टेडियम आशिल्लो जर आसता एकूच स्टेडियम नावेलीचो स्टेडियम साऊथ गोंयाक तरी. ताका लागून आनीक लोक येतात ते फकत मडगांवचे आनी हांगचेच न्ही, सामके कुडचडे आनी काणकोणचे पासून थोडे लोक हांगा प्रॅक्टीस करपाक येतात. खूब जाण प्रोफेशनल्स हांगा खेळपाक येतात. त्या भायर जे खोशी आसात प्लेयर, अशे म्हणजे बॅडमिंटना प्रॅक्टीस करून आपल्या फीट दवरपाक हेंय करपाक खूब जाणशे येतात. खुबशे क्लबाचे मेंबर्स थंय प्रॅक्टीस करपाक येतात. मोठ्या प्रमाणान थंय लोक येतात. सो हो दिलो जाल्यार एकंदरीत ते स्पोर्ट्साक जे फॅकल्टी तांकां कोण आसा, तांचे प्लेयर आसात जावं कोण आपल्या फिटनेसा खातीर येतात, तांकांय मागीर 4 दीस गॅप पडटले परते. आनी तो कोर्ट मेन म्हणजे तांचो हें आसा की कोर्ट पिड्यार जातलो. हें मेन कोर्ट पिड्यार जातलो. ताका लागून तांणी दिवची न्ही अशी मागणी केल्ली. सो आतां हाजेर सरकाराचो निर्णय कित्याक प्रत्येक सगळे म्हणजे आज प्रभाव नायकान ट्वीट केला, चिराग नायकान ट्वीट केला आनीक सांगला की हे दिवचें म्हणून. त्या वयच्यान आपाचो जो युथ विंगाचो सिद्धेश आमचो नॅशनल वायस प्रेसिडेंट आहा सिद्धेश भगत, ताणें हें केलां की अशें करून लग्नाच्या सुवाळ्या खातीर थंय सुविधा वाडोवची परस खेळगड्याक खेळपा खातीर आनीक सुविधा वाडयल्यार चड बरें जातलें अशें तांणी हें केल्लें आसा. सो आनीक एक हाजेर डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांचेरूय टिका जावपाक लागल्या. सो हाजेर आतां हे सरकार कितें निर्णय घेतलो ते पळोवचें पडटलें. आनी एक तितलीच म्हत्वाची आनी तितलीच सामकी भयंकर आनी दुश्परिणाम करपी एक गजाल म्हणजे ती आज आमचे नेसाय जे आमची उद्देगीक वसाहत आसा थंय लागीं जे IDC आसा थंय लागींच जे एक तळें आसा थंय नुस्तें आहा ती मेल्ली मेळ्ळी आनी ते नुस्तें ते आमच्या उदकाक इतलो घाण वास येता की ते तळें प्रदुशीत जालां. हें 100% खरें. अशे तरेची परिस्थिती आसा. आनी आतां थंय आमचो वेडलेचो लोकल आमदार आहा क्रूज सिल्वा तोय आयिल्लो. एकंदरीत जर ह्या IDCचो विचार केलो जाल्यार ही IDC एक श्राप असो जावपाक लागल्या. तीच IDC न्ही, कुंकळे IDC सेम आसात. कुंकळे IDC आनी मोठे प्रॉब्लम आसा, पूण ही IDC सामकी अशी श्राप असो जावपाक लागल्या. कितें जे प्रॉब्लम जे जातात ते गांवाक सांगली एरियान जाल्यार ह्या IDCंतल्यान फॉर एग्जाम्पल डेंगू जालो तुका बंगारड्ड्यांतल्यान जाता. ताजे मागीर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, ते प्लास्टीक थंय जळयतात. आतां तुवें सांगला तशें तें उदक घाण जाल्लें आसा. कारण लोकलाचो आरोप आसा की थंय एक फिश मिल प्लांट आसा आनी फिश मिल प्लांटाचें जें उदक आसा तें कांय ट्रीट करनासतना डायरेक्ट डिस्चार्ज करतात. आमी हालींच पयले वेळसांव असो प्रॉब्लम जाल्लो जे प्रदीप फॉस्फेट तातूंतल्यान जे उदक सोडटाले आनी सकयल ताची पायपलायन वचून ती दर्याक लागली, तातूंतल्यान ते गेल्ले आनीक मागीर सगळी नुस्तीं मरतकीर जेन्ना लोकल परते हे जाले तेन्ना मागीर तो खंय तरी आवाज चड जालो आनी मागीर ताचेर एक्शन जाली. सो अशें हांगा सेम प्रॉब्लम हांगा जाता की ते IDCंतलें जें घाण उदक आसा तें थंयच्या रिवर लेटांतल्यान जावं तुज्या नालांतल्यान तें वता मागीर तळ्याक मेळटा. आनी कुशीन शेतां आसात आनी थोड्या जर फुडें हे जाल्यार ते शेताक वता तें उदक. शेताक ऑलमोस्ट शेताक वचपाक म्हणजे शेतां लागीं आसात थंय, ती शेतांक पाविल्लें आसा उदक, पावलांय आसतलें. आमी ना म्हणपाक शकना कित्याक शेतांतली टेस्ट केलें ना. सद्या नुस्तीं मेल म्हण कळ्ळें म्हण ते पोंडांतले टेस्ट केलां आनी ते पोंडाक सारकी घाण मारता. आनी दुसरी ते म्हणटात की ते जे थंय भंगारड्डे आसात तांची दादागिरी इतली वाडल्या की स्थानीक पंचायतीच्या लोकांक ते भितर येवपाक दिनात. सो ताका लागून ताणें आज स्टडी वचून ते हें केलां की पुलीस प्रोटेक्शन दिवन थंय वचून थंयची सगळी तपासणी करची आनी थंय कितें चालू आसा. एक्चुअली जर थंय स्थिती पळयली जाल्यार थंय अशें चलना की हेच वर्साक जाता अशें न्ही. फाटली कितलीं वर्सांच जालीं हो प्रॉब्लम थंय जायत आसता. म्हणजे जेन्ना पावस सुरू जावपाक आयलो तेन्ना थंय डेंगूची केसी वाडटात आनी मागीर फक्त पंचायत करता कितकें म्हणल्यार एक इन्स्पेक्शन करता हेल्थाक घेवन आनी मागीर तें काबार जाता. ताजे नंतर जी कारवाय जी जावपाक जाय ती कारवाय म्हणटा ती कांयच जायना.
कारण ते जे भंगारड्डे आसात हय ते म्हाका दिसता चडशे इलिगलच आसतले तरी आसतना इलिगल अशें न्ही पूण तांणी जो माल साठोवणूक थंय करून दवरतात आनी उगड्यार स्पेशली जो कोण दवरतात तातूंत भितरल्यान तुजी सगळे वेक्टर बोर्न डिजीज आसा ते वाडपाक त्रास जाता म्हणजे मदत जाता आनी ताका लागून थंय वेक्टर बोर्न डिजीजाची हें जाता त्या भायर पोल्युशनूय जाता आनी निवळसाण म्हणटा ती तातूंत भितर कांयच हें ना कित्याक तेच भंगारड्ड्यान थंय लोक रावतात आनी ते लोक थंय न्हातात आपले कपडे मागीर तें उदक पडते तूं आतां सांगता सगळें हें जावन नाल्याक वता नाल्याक वता सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक दिसता की सरकार कितले आमचे मुख्यमंत्री कितले म्हण भिवपाची गरज ना सगळी जर परिस्थिती पळयल्यार सगळ्याक भिवपाची गरज आसा चडांत चड सरकाराक आतां चड भिवून हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशें दिसता कारण हें चल्लां तें पळयल्यार जर आज आमी म्हणटात की टिळक जर आशिल्ले जाल्यार म्हणटा आशिल्ले परत तोच प्रश्न करता आशिल्ले सरकारचें डोकं जाग्यावर आहे का म्हणून होच प्रश्न परत आत करता आशिल्ले आनी हो प्रश्न विचारपाची गरज हे सगळी पाळी आयिल्ली आसा सगळें चल्लां तें पळयल्यार ऑल इज नॉट वेल इतलें म्हणपाची पाळी आयल्या सो हे आमचे हाता भायर वचपा दिवचे पयलीं सरकारान आनी बाकीचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हाजेर लक्ष घालून हे जे कितें चल्लां तें बंद करपाचो प्रयत्न करचो नाजाल्यार चड वेळ जाल्यार ही परिस्थिती आनीक हाता भायर वचपाक शकतात आमची न्हंय पेड्ड्यार जातल्यो शेतां पेड्ड्यार जातली अशे अपघात वाडल्यार कितले तरी कुटुंबां उद्ध्वस्त जावपाक पावतली स्टेडियमा सारके जर जागे आसात ते जर खेळा भायर दुसऱ्याक दिले आमगे खेळगड्यांनी वचपाचें खंय अशी परिस्थिती जावपाक शकतली हे जर सगळें पळयलें जाल्यार कदाचित तुमकां हे 4 वेगवेगळे घटना दिसतले पूण तातूंत एक सूत्र आसा तें म्हणजे हे सगळे लोकां कडेन आमचे ते कितले सगळे इश्यूज आसात आनी हे जाता तितले बेगीन टॅकल करपाक जाय कारण जर केलें ना जाल्यार लोकांकूच हो त्रास जावपाक शकता हे लोकांनी जाणून घेवपाक आनी हाजे खातीर आतां लोकांनी मातशें प्रोएक्टीव जावन सरकाराचेर प्रेशर हाडपाचें काम करपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात आनी ही हांगा चर्चा थांबयतात सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV